नवऱ्याक दिसोवपाक नाका गो, आता नवरो घरात असतलो. सिंगा मन पळय सलके राव व्हिडिओ सर पहिले स्वतः तुका देव बरें करूं म्हणटा. बेसिकली माझे पर्सनल मत चड एज प्रॉबली द एक्टिविस्ट जे तुका फेस करताले दे हॅड वन एक बफर कसो. सो देर वॉज ऑलवेज समथींग एक स्पॉन्ज कसो आसतालो. आनी म्हाका दिसता तुवें एटलिस्ट फ्रॉम युअर टायम वेन यू टूक दीस चेअर ते खंयचे ते प्रोटेस्ट हाता भायर वचोन दिवंक ना. ते फावटी एज एन एक्टिविस्ट हांवें कडेन तुका कितें चुकयलें आसतलें, बट इन द बिगर इंट्रस्ट ऑफ गोवा. सो कितें म्हाजें चुकलें जाल्यार हांवें चुकपाचें काम तुका करिना. बट ताचे फावटी तुवें म्हाका फेस करचो पडलो, हांवेंय तुका फेस करलो, पूण कितें करतलो एट दॅट टायम थिंग्स आर डिफरंट. बट एनदर स्पेशली एक थँक्स तुका म्हणटा सर, तुवें ज्या पद्दतीन तुवें एक्टिविस्टांक भितर पळय घेतले. युजली सगळे एस पी 4-5 जाणांक देव म्हणटात. तो हांवें नोटीस केलें हिंगा एक दीस 100 लोक भरलो. ते म्हणजे येता तितले येवन गेट क्रेस जावली. एंड दॅट इज हाव यू कंट्रोल द सिच्युएशन. आनी हांव तुका जाण तुजो जायतो आशिर्वाद घडसो घालचे. यू हॅव अ वंडरफूल फॅमिली एंड प्रॉपरली युअर वायफ मिस्ड यू फॉर लॉंग. नाव ही इज फुल्ली युअर्स. थँक्यू सर. देव बरें.